आता खूप इम्प्रूव्ह झालं ना. Restoration of electricity, there are still few houses. I saw this चालू हा कनेक्शनां दिवप. कलंगूट आनी कांदोली खूब व्हडलो डिजास्टर जालो आमकां एज फार एज इलेक्ट्रीक पोल्स डॅमेज आनी ट्रान्सफॉर्मर डॅमेज. थोडे एक 40 घरांक लायट अजुनूय येवंक ना. अशें म्हाका काल लेट नायट बसून आमी रिव्यू घेतना आमकां कळोवन येयलें. आयज तांकां दितले. आमचो एस्टिमेट वील रन इन क्रोर्स ऑफ रुपीज. 20-25 crores जातले सगळे इलेक्ट्रिसिटी. दॅट इज गव्हर्मेंट. आनी प्लस जे प्रायवेटली जाल्या लोकांक तेचो एक 500 कोटी जातले लोकांचे लॉस. सेंट्रल एड मागपाची गरज आहा. आनी कितलो दिता ते पळोवया सेंटर आमकां. म्हाज्या हिसपान एक 150 कोटी स्टेटीक लॉस जातले. एट दीस टायम स्टेटीक फायनान्शियल एसिस्टंटाची गरज आहा आनी प्रायम मिनिस्टरान दिवपाक जाय. इट्स अ स्टेट डिजास्टर. जेन्ना आमी स्टेट डिजास्टर म्हणटा तेन्ना कसलो सायक्लोन येदे मोठ्या प्रमाणान इतली वर्सां जाली येवंक ना. दिसता मोर देन 100 years जाली आसतली. 94 जो येयल्लो तो 50% पासून नासलो आनी आमी पळयला तो. वी वर विटनस टू दॅट. कशें इतल्या मोठ्या प्रमाणान डॅमेज जावंक ना. जें सत्य आहा तें उलोवपाक जाय आनी सत्य सांगीत जाल्यार लोकूय सजमता. जाल्यार आहा लोकांनी हेल्प केल्लो आहा इन दीस डिफिकल्ट टायम्स. हे डिफिकल्ट टायम्स सारके असलो संकट लोकांचेर इतली वर्सां केन्नाच येवंक ना. लोकांनी असले सायक्लोन फर्स्ट टायम लायफान पयल्ले आहा, युथान स्पेशली. आनी यूथ भायर सरोन दुसऱ्या दिसा काम केल्लें आहा. युथान झाडां कातरलेलीं आहा. जाणटे लोक खूब भायर सरलेले आहा. तेंच्यांनी जितकी झाडां कातरले तेचे सगळे खांदयो बिंदयो व्हरोन सायडीक दवरल्या रोडाचेर. रोड ओपन केल्ले आहा. हे सगळे गोंयच्या लोकांनी केल्ले आहा आनी खऱ्यांनीच तांकां सगळे लोकांक शाबासकी. ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की ह्या फुडें जे आमकां ह्या डिजास्टरान दिसले हितून जे कितें आमी करूंक शकता चेंजीस इन द ब्युरोक्रेसी लेवल, इन द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हें करून आमी दवरपाक जाय. स्पेशली पंचायतींक जे आहा कोस्टल बेल्टाचे पंचायत आनी बाकीचे पंचायत तांकां पावर दिवपाची गरज आहा टू परचेज ऑल दीज इक्विपमेंट जे लागता पळय ते जे कोस्टल बेल्टीचे पंचायती कडेन कोणा कडेन पयशे आहा तेणी ओन घेवपाचे आनी कोणा कडेन पयशे ना तांकां स्टेटीन सपोर्ट करपाक. हितून कितें आहा तितून ते जनरेटर लागता. तितून ते 100 मशीन्स लागता 3 फेजाची आनी सिंगल फेजाची. ही घेवन दवरपाक जाय. तेचे भायर जे कितें लागतली स्पेशली कोस्टल बेल्टाक ते घेवन दवरपाकूच जाय. केन्ना केन्ना घर कोलॅप्स जाता, केन्ना पावसान धाकटे बिल्डींग मोडटा तेन्ना आमकां कितें कितें लागता आयटम अशें मनीसूय आयडेंटिफाय करपाक जाय. प्रत्येक पंचायतीन 5 वर्सांक मनीस आयडेंटिफाय करूंक जाय कोण कोण असले कामांक हेल्प करूंक शकता. तेंची नांवां घेवंक जाय. तांकां पंचायतीन कमिटी काडपाक जाय. डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल म्हणून तयार करपाक जाय अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ द सरपंच एंड द पंचायत मेंबर्स एंड अदर कमिटी मेंबर्स ऑफ द वॉर्ड. एवरी वॉर्ड 1 वॉर्ड अशें करून 12 जाणांची कमिटी तयार करपाक जाय आनी ते कमिटीन रिव्यू घेवपाक जाय. आमचे कडेन सगळे आयटम येयल्या वो येवंक ना. आमी घेवपाक जाय वो घेवपाक ना. तेंचे कडेन पयशे ना जाल्यार तेणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरोवपाक जाय हे आमकां मशिनरी जाय म्हणून. सो टू बी सेल्फ सस्टेन्ड. पंचायतीन सेल्फ सस्टेन्ड ना. दुसरे पंचायतीक सरकारान मदत करपाक जाय. फेल म्हणून हांवें तुका आतां कितें सांगलां ऑलरेडी जालें. हो ऑलरेडी डिजास्टर जालो आनी आमी हेचेर थोडो शिकले. आनी एज अ MLA ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हे आमी मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें काम आमी केल्लें आहा आनी हेचेर डिसिजनूय तेणें दिलें आहा की आपूण इमिडिएटली आय वील स्टार्ट वर्क ऑन दीस. आय वील टेल द state administration to work and whatever is required, especially 3-phase saws and all the cutting machines and everything, generators, whatever is required for different
आमचे हे जे आहा फायर स्टेशन्स तांकां दिवपाचो तेणें तशें कांयच म्हणूंक जायना. हांवें कितें म्हाजें एक्सप्रेस करपाचें आहा तें आमी वाद करून कांय अर्थ ना. आमी फुडल्या फावटी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आहा. सगळे पंचायती कडेन हे इक्विपमेंट आसपाची गरज आहा आनी फॉर दॅट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टेट सायड वी हॅव टू प्रोवायड.